पयलीं सांगतलो की हो एक जंगल एरिया न्ही. तुमी हांगा पळयता जाल्यार हांगाय बी रेजिडेंशियल एरिया आसा आनी तेयी सायडीन रेजिडेंशियल एरिया आसा. म्हणजे फाटल्यान जर तुमी हांगा पळयता जाल्यार एक PWD आसा आनी हो सगळो PWDचो स्टोरेज यार्ड, जेतून ते हे व्हडले व्हडले पायपां स्टोर करताले. आनी हे आजच्यान न्ही, आतां जवळ जवळ 30 वर्सां जाली आसा. पूण आज पर्यंत कशें जालां जाणा की तेणी जेन्ना पळय पायप व्हरप हाडप जाताले हांगा ते क्लिनूय करताले आनी एवरी इयर ते हांगा बरो उजो बी घालून सगळे क्लीन करताले. आनी तेन्ना आमकां कसलीच काय प्रॉब्लम बी नाशिल्ली हांगा आनी व्हडले व्हडले अशें कांयच नाशिल्लें. बट जेन्नाच्यान एक आतां 6-7 वर्सां जाली आसतली हांगा सगळे हे पायपय तिंगेले आतां स्क्रॅप यार्ड जाला. इट हॅज टर्न इंटू अ स्क्रॅप यार्ड. सो हें जंगल न्ही, हें जंगल क्रिएट जाला, कळ्ळें न्ही. सो ही झाडां बिडां सगळीं जाल्या पळय हांगा फक्त अजगरूच न्ही, हांगा आमी पळयिल्ले आसा 6 अजगर जे सारके आमचे रेजिडेंशियल एरियेचे सायडीन आसा. आनी तेणी कंप्लेन करतकीर तेणी हे पळयतकीर आमी हे एक्शन घेतला. सो आतां एक 15 दीस जाले आमी कलेक्टराक लेटर बी केल्लें, एग्ना मॅडमी आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तिका कंप्लेन करून जातकीर तिणेंच हे PWD आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एक जॉयंट वेंचर करून डेप्युटी कलेक्टर बर्वे सरांनी बी हें एस्केलेट केलें. तेन्नाच PWD आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जॉयंट वेंचरान हें पॉसिबल जाल्लें आसा. सध्या कितले पायथन धरले आतां? एक्चुली 6 आशिल्ले, तेतूंतलो आतां एकूच मेळ्ळा. सो तुमी जर हांगा पळयता सायडीन जाल्यार आनिकूय पायप्स आसा. सो आय एम व्हेरी मच शुअर की ते तेतून आसा अजुनूय. एनिमल्स तुमचो जो कन्सर्न आसा पळय न्ही, आमी बी तांकां कितें सांगलां की दीस इज अ व्हेरी बीग यार्ड. सो एक स्टोरेज थंय करून दवरात. सो बाकीचे आमी एक जी पायपां हांगा घराचे लागीं आसता पळय न्ही ती थंय व्हरून शिफ्ट कर म्हणून सांगल्या. आमी आनी कांयच तांकां व्हरून हें कर कांयच आनी सांगूं ना तशें, इतलेंच. आनी एवरी इयर हांव PWDकूय बी रिक्वेस्ट करता की जशें पळय तुमी पयलीं क्लीन करताले तशेंच हांगा परत क्लीन करचें, सो दॅट आनी कांय जावपा ना. हांगा सापूच न्ही, बारीक बारीक ते मॉनिटर लिझर्ड्स बाकीचे आनी खुबशे हें आसा. कालूच आमच्याच घराच्या फाटल्यान आनी एक बरो व्हडलो लांब दिवड काय कितें तरी आमच्या टॅनंट्सांनी पळयला, अशें आसा. सो फक्त हे रेजिंग कन्सर्न जे आसा पळय न्ही ते मातशी कमी जावपाक जाय, इतलेंच. एक्चुअली हे सिट्युएशन हांवें ऑलरेडी त्या कंप्लेनंटा एक्सप्लेन केल्लें की हेज मुखार देखून कितले आज धरून देखून वयले हे आनी 6 म्हयन्यान दुसरे पायथनीक रेडी जातलेच, कित्याक ही एरिया तशी आहा. सो हांवें ऑलरेडी पूण तरी पर्यंत कंप्लेनंट आनी थिंगा रेजिडंट आयकपा रेडी नासले. सो तेणी डेप्युटी कलेक्टरा बीन लेटर केली एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय सिनियर्स वी हॅड टू कम एंड रेस्क्यू इट विथ this of the PWD officials or everybody. कितलेशे पायथन मेळ्ळे आज तुमकां? एक्चुअली ते आमकां व्हिडिओचे दाखयल्ले ते 4-5 कितले आसले, पूण जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां एकूच मेवला. पण जुली तुका दिसना ही जंगल एरिया आनी हे एनिमल्स रावपाचे अशें हे? मुगे एकूच हें आहा पब्लिकाक सांगपा, वी शूड लर्न टू लिव इन हार्मनी विथ दीस वायल्ड एनिमल्स. मनीस कितलोय जावं पूण आमी तांकांय बीन जागो दिवपा जाय तांचो रावपाक. आमचे ते नासता आमच्यान जियोवपा जावपा ना. तुम्ही पळयतात GNH. Lagi मुझ में ओ मेलो कितरे रास्ता पावस मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलायनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय